mobile has become a lifeline. Huh? And this mobile is also corrupting the new generation. आता जे आमचे नवीन भुरगे आसा न्ही, just like almost 99% of the people had mobile. आणि आमचो दोतोर बसून आशिल्लो न्ही, he forgot it. And forgetting is sometimes good in disguise. Huh? But everybody is compulsorily on the mobile. And last week I had given a lecture how much it debate करता कित्याक this is a तुमकां important subject की how this mobile or is going to cause Alzheimer's disease at adolescence. कितें म्हणजे आमी कितें म्हणटाले ओल्ड एज और आयजो म्हणजे Alzheimer's disease, dementia, senile dementia. ना तो जाणटो जालो म्हणटकच he is supposed to forget. But in my opinion, age is never a factor for loss of memory. Age may reduce your physique, but your desire to do something is going to be there till your last breath. And that is what the hallmark of this awareness. This is just awareness. हांव जे कितें उलयतां सो मोस्ट ऑफ तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें एवरीबडी हॅज गॉन ओवरबोर्ड. पण आतां म्हाका दिसता की आय हॅव टू ब्रिंग समथींग आउट ऑफ हॅट एंड दॅट इज द हॉलमार्क ऑफ माय लेक्चर. नाव कोणी जाणा की वॉट इज माइंडलेसनेस. In other words, there is something like mindfulness आणि mindlessness. आता दोतोर घरच्यान भायर सरलो न्ही, ताका हांगा येवपाची टायम शेड्यूल धरपाक जाय आशिल्लो 4:30 जावपाचें म्हणटकच गडबडीन मोबायल विसरलो. कितें इन अदर वर्ड मोबायल विसरलो आनी बिकॉज यू आर माइंडलेस. मागीर वाटेर वतकच कळ्ळें की अरे मोबायल ना. आं तो टायम जालो आनी घरा कडेन हुस्को अरे मोबायल कित्याक दवरला. आनी दीस सिंपल डिसिजन मोबायल विसरलो खंय गेला आसतलो. तो सकाळी मातसो तापिल्लो कितें मोबायल दवरून गेला. आतां मोबायलाचेर कितें बरयलां हांव भायर सरलो तो हांव पावत ना पावत सांगू नजो. Now what is this? Huh? Everything is okay. पण कोणाचो राग कोणाचेर काढलो काय ना. पण this simple event is going to cause catastrophe in the house. अरे आणि मागीर पुलिशेक फोन कर, मित्रांक कर, हांगा सगळ्यांक फोन कर आमचो दोतोर आयला काय ना तो. अरे मजे मारांक बसला. आं आणि मागीर घरा कडेन तुका तापोवणी आसा. आं हे पयले फावट न्ही सदांच तशेंच करता तूं आनी आमकां टेंशनान हाडटा. सो अल्टिमेटली टेंशन एंड दॅट इज कारण कितें बिकॉज यू आर माइंडलेस. म्हणजे आमी कितें करता वी टेक एवरीबडी फॉर ग्रांटेड. म्हणजे कोणी आतां सिंपल थिंग वाटेर जर कोणी स्कुटरीन पडलो why I should get bothered? Whose father's what goes? This is not in my courtyard. Parana, marana. And when it comes to your own son, आणि घराकडे कोटा अरे तुझे आमच्याक ॲक्सिडेंट जाला मरे. आणि that is the time you realize that I am not all alone in this world. I am answerable to many people, including my own family members. There the panic buttons from. Then you become socially active. So socially active in the sense, I will tell you one incident which is a reality. And when I speak,
It should not be that everybody knows it. At the same time, many of them have forgotten. These are forgetting. One of the person met with accident in ब्रिजाचे पयलींचो ब्रिज आशिल्लो वयर चडलो आनी एक्सिडेंटान तो मेलो आनी द then director of health services he crossed that lane. अरे कितें जाला एक्सिडेंट जाला बेगीन पावय पळया कितें कोण फास्ट चलयता पिवन चलयता आनी घरा कडेन वतकच he came to know it was his own son-in-law. So आमचो एटीट्यूड आहा न्ही वी आर being most of the senior citizens and everybody is well read, everybody is well aware of everything and simple म्हणजे कितें अरे आपूण थंय आशिल्लो जाल्यार आय कुड हॅव हेल्प हिम आउट बिकॉज एम्बुलन्स हाड व्हरून हॉस्पिटलान व्हरून आनी आय कुड हॅव एटलिस्ट डन समथींग ऑफ माय सॅटिस्फॅक्शन आनी आय वील जस्ट cite my example. In 2001, there was a catastrophe in New York, 9 September 2001, and the Twin Tower was destroyed, and around 3,000 people died because of the 9 September event. This is all world over. Osama bin Laden, he destroyed the Twin Tower, and that is the history. Exactly 1 year after that, in 2002, my son was just appearing for his second term in engineering college. On the 10th of September, रातचे ताणें सगळें पळयलां ट्विन टावर कसो जालो कितें जालें आनी ही हॅड सम IT पेपर आनीक तो म्हणजे स्प्लेंडर मोटरसायकल घेवन गेलो आनी कुंकळ्ळेच्या वळणार आय डोंट नो वॉट हॅपन ही वॉज बेंड और ही फेल डावन इन द गटर with the fracture of his head, brain out. आणि त्यांना 108 बीन आशिल्ले, it was 102. आणि म्हाड्डोळच्यान ती व्हॅन आयली आणि आय वॉज अ सुपरिटेंडंट ऑफ द हॉस्पिटल आनीक ही वॉज ब्रॉड हाफ डेड इन द कॅज्युअलिटी आनी म्हाका फोन आयलो की तुका अर्जंट कॅज्युअलिटीन यो आनीक म्हजो फोन नंबर खंय मेळ्ळो रे तर मग ताजे वॅलेटान म्हजो फोन नंबर आशिल्लो ती पॅन्ट पिल्ली वॅलेटान पळय म्हाजो फोन नंबर आसा and I saw almost a half dead body of my own son. Anik, so that is what happened. Then for 10-15 days this boy did not show any signs of recovery. Dr. Jindal म्हणालो कितें तें म्हालो ब्रेन भायर सरला बॉम्बे व्हरची पडटली आनी खंय व्हरचें पडटलें हांगा MRI स्कॅन ना MRI काडटकच भितर आतां हियर आफ्टर 12 days ऑफ हॉस्पिटल ट्रिटमेंट डॉक्टर जिंदाल म्हणालो कितें यू हॅव टू वेट एंड वॉच ओनली द प्रे गॉड कितलो रिकवर जातलो ही वॉज नॉट टॉकिंग ही वॉज सेमी कॉन्शियस ऑलमोस्ट हाफ सेमी कॉन्शियस स्टेज आय टूक हिम एट होम आणि तो 18 वर्सांचो आशिल्लो एंड देन आफ्टर दॅट फर्स्ट आय वेंट इनटू सिवियर डिप्रेशन एंड आय वॉज इन द हॉस्पिटल इन द प्रायवेट रूम फॉर 24/7 आणि बिकॉज आय कुड नॉट बेर लोक येताले लोक खबर घेताले गेलो रे म्हणून आनी हांव 2 सुमार चोर कसो घरा येतालो जेवतालो रातचे 2 ते 4 आणि I used to have and just pray God. Then I met my professor,
म्हणजे ऑन द फोन डॉक्टर SD शर्मा, त्या दिल्लीच्यान ताका न्यूज आयलो, ही वॉज माय बॉस, ही वॉज माय मेंटर. आणि सो आय कन्सल्टेड सायकियाट्रिस्ट. Huh? Because when your things go, you cannot consult yourself. In spite of I am treating thousands of people, I had to take help of my own senior most. So, and then he guided me, he encouraged me. अरे this happens in life. Huh? तुका एकटो दोन चले आसा. But don't just live like that. You try your best. And then he encouraged me, he gave me moral support. And with that moral support, I could pass on the same message to my wife, my brother, sisters, because everybody was in a panic. And then final कितें जाता, when things are not in favor, you pray God. And then my father was believing in Datta Maharaj. Huh? So I said, if God wants, he can do it, he can make, and he can also break. And with that, for 1 month, I looked after him. He started sitting, he started standing, he started walking, and after 6 months, I brought human angle from him. How miracle manna, I tried my best. He was a right-hander. He could just hold pen. उजव्या हातान तो नवीन टायम्साचेर एडिटर बरोवंक लागलो. आनी म्हाका म्हाजी बोटां थरथरता, आय कॅनॉट रायट. हांवें ताका सांगलें, तुका 2 हात दिल्या मरे गोंयांत. आं, सो हात जर तुजो रेल्वेन जर कापिल्लो, you would have to live on the left hand. And God has got that mercy. If one part is damaged, the other part takes over. And it sometimes it becomes like much better than the earlier one. And that is what happened. And to my surprise and to my नशीब म्हणटा तशें, he recovered, and he said, my right hand is less fast than the left hand. Huh? And then till today, now he is 40 plus, he is married, he has got children, he drives up to Pune, he comes back. I have no issue because these are called forgotten people. Huh? So now that fear in me has gone, because ultimately he has already seen death once. So let him witness another time. Once bitten, twice shy. Nobody wants to die second time. If you are hanged once, there is no second chance. Huh? So that is what. And our Santa story is that I have gone through depression. I have consulted the doctor concerned, and I was guided properly. And then today I am proud that he has done engineering. He has done MES from BITS Pilani, and he is one of the engineers working in Pune. So that is my personal story. So never take any head injury. But there is one saying, any head injury, however severe it is, don't write off. He can come to the normal stream. He can come to the normal line. Exactly opposite. However minor head injury, तूं आतां कितें जाता, मोस्ट ऑफ द एल्डरली पीपल आतां टॉयलेटा वताले कट्ट करून आपटलो. आं, सो दॅट इव्हेंट इज फॉरगॉटन बिकॉज तुका यादूच ना खंय आपटलो तो. पयर एकटो तो आमचो भट आशिल्लो, आनी तो फुलां काडपाक गेल्लो, आनी तो फुलां काडटा काडटा चट्ट करून ताका दाणो लागलो, कांटो लागलो, आनी अनकॉन्शियस जालो आनी मग बसलो. काय ना मारलो. ही डेव्हलप एक्स्ट्राड्युलर हेमॅटोमा. एक्स्ट्राड्युलर हेमॅटोमा म्हणजे आफ्टर 3 दिसांनी तो मला बेशूद जाता, उलयना.
आणि आय सेड समथिंग इज रॉंग विथ युअर हेड. बेगीन MRI काढले, एक्स्ट्रा ड्युरल हेमॅटोमा, आणि ही सकम विदिन 10 days. So a minor head injury should not be neglected. आणि मेजर कॅटॅस्ट्रॉफ जाता न्ही, should be considered. The hope is the only cure for miserable. So you have to have hope. And because of that, I had consultation for another 2-3 accidents, street accidents. मडगांव कोण पडलो आमचो सोयरो, बेशूत मरे उलयना मरे 8 दीस. I said, so that is the time you do your medical treatment and also prayers. The Dev कोण आसा न्ही, you pray and do the treatment, and many of them recovered. 90% of them recover. So they said that how you have done this miracle? This is not me. This is a pure science. My science tells me, Manjak, every human being is a right hand, left hander. So right hand is dominant, and so right hand is controlled by the left brain. So if your right hand is dominant, and suppose by chance you miss the right hand, your left side, your other part of the brain takes over, and they do the same functioning. So that is the take home message, that कोणी म्हणटा न्ही मातसो आपटलो काय ना रे, आनी मागीर पळय उठत ना, सारकें सांग, मागीर पळय हांगा केपट आसा, हें आसा. सो मोस्ट ऑफ द एल्डरली, हांवें सर्वे केले की more than 75% of the elderly people, I said, why they should die? Besides metabolic diseases, diabetes, pressure, now it has become like every 7% has got diabetes, every 8% has got pressure. Sagle baseline asa. In spite of that, in the best of the treatment, why you should die? Because there is something more than what sees the eye. Means you are not doing other things. I am sick. Maka angioplasty केल्या. I am supposed to lie down. And it is not only your pressure, it is pressure from your other side also. भायर सोड नाका तूं, थंडी भरली जाल्यार तूं उपलमा पडटलें, मरतलो तूं. So you have to have patience. तुझे जे नित्याचे आसा न्ही, वॉकिंग, वॉट एवर एक्सरसाइज यू डू इट. सत्री वर काकवत वर बायल कितें सांगू खोट मारून यू हॅव टू तुजें रुटीन आहा न्ही, 6 o'clock यू गेट आउट, 1.5 वर काम कर. बिकॉज this is a treatment. This is a treatment, not a medical treatment. When you go out for walk, आता तो वामन आणि हांव 6:15 till 7:30 for last 5 years we have walked almost कितले मैल जाले रे, 5,000 kilometers we have walked. But we have also talked. So we have talked 10 times more than you have walked. So walk the talk. If you ventilate out your feelings, you talk anything on the earth. You went out your knowledge, तुझे half knowledge आहा, but you share something, and sharing is caring and not worrying. आता ते मीडिया म्हणटा न्ही, don't share your mobile के कितें तो, so that is contradictory. Don't share your password. So it is the other side of hell. We are in the heaven. So sharing is caring, and if you share something, you have done wonder. If you make one friend once in a week in your promenade or khay walking karta, so one friend in a week become 4 friends in a month, and multiply by 12, and then it adds up. Your friends in the morning walk never divide. And then there is a roll call among each other.
तू खंय आशिल्लो रे आं मावजो अरे काल दिसची म्हणून म्हणतो आं सो यू बिकम नॉट ओनली शेअरिंग यू बिकम कॅरिंग कितें जालें तुका आं ना ना बायलेचे कितें इश्यू आशिल्लो ओके टुमॉरो डोंट मिस इट यू आर मार्क absent आं सो तुझो जो रोल कॉल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड आणि दॅट गिव्ह अँड टेक अँड शेअरिंग दॅट हेल्प दॅट फाल्यां पासून म्हाका वचूंक जाय I feel that I want to go tomorrow, not because you forget that you are doing exercise. You walk the talk, you share your feelings, you share your emotions. You don't share a single pie on that. And then when you go back to your house, and then what is important is what has transpired between X and you. अरे ताणें आमची हें जाली आमची सोयरीक जाली आमची हें जालें तर सो मेनी इश्यूज ऑन द अर्थ which makes you life worth living. आता फॉर एक्झाम्पल हो मला आपली मला ती ॲक्सिडेंट जाल्या क्लॉट जालो आय एम शेअरिंग आं मावचे बाब आं जस्ट सिंपल थिंग जस्ट 1.5 month बॅक स्नेहलता पाटीकर शी हॅड अ क्लॉट शी वॉज सच ए लेडी हे स्वतः गोवाक घेऊन वताली बिकॉज ही वॉज फिजिकली ब्लाइंड आय थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो सगळे कडेन शी वॉज अ केअर टेकर शी collapsed now still she is recuperating in the hospital almost 1.5 months back. So this is a simple event, but this is a more important event because it has made a paradigm shift. ताजो चलो आहा अमेरिकेचे येवचो पडलो ताजी सून येवची पडली ताजी नातरां येवची पडली बिकॉज ही इज लेफ्ट ऑल एलोन आनी जी बायल ताका सकाळून च्या दिताली व्हरून दिताली शी इज नो मोर देर देर इज नो हेल्पिंग हँड आनी वॉट इज द रुटीन ऑफ ऑल द एल्डरली पेशंट म्हणजे आमी एल्डरली म्हणटा आमचें रुटीन इज सो मच मायंडलेस म्हणजे आता 90% आमकां संवय जाल्या की अगो च्या खंय गो आं सकाळीं उठलो काय ना च्या खंय पेपर आयलो च्या खंय आं आनी जर थोड्यांक जर शुगर बी आसा न्ही जाल्यार आवाज मातसो वाडटा आं कितें ती साखर नाल्या बसून जाता पूण च्या जाय इट इज एक्सक्यूज आं पेपर वाचचे पयलीं सो इफ यू डोंट गेट दॅट म्हणटकच तुवें वचून तुका च्या करची पडली आं तूं कितें च्यान काफी घालता काय काफीन च्या घालता काय साखर घालता काय बिन साखर घालता इट इज युअर प्रॉब्लेम मागीर वाजेन मागीर दुदानूच च्या घालता आनी मागीर ती पिता चल कटकट गेली आं सो यू बिकम टोटली रोबोट कितें तुका जी बायलेन संवय केल्ली आसा न्ही एंड देन यू आर ए फॉल आउट ऑफ दॅट हॅबिट्स स्पेशली एल्डरली आणि डू यू नो दॅट पेंजीम सिटी तुवें जर सर्वे केली जाल्यार ना इट इज रियली पणजी हांव म्हणटा पर्वरी दर्या जाता थंय इट हॅज बिकम पणजी बिकॉज 75% ऑफ द पीपल स्टेइंग इन द फ्लॅट्स आर एल्डरली हजबंड अँड वायफ मी आणि माझी बायको हां there are no children there are no son-in-law nobody is there आणि एक तुका खांबो आसा तो जर खांबो पडलो जाल्यार बिल्डींग कॉलॅप्स जाली आं एक तो मातसो जर घसरून पडलो आमी सिनियर सिटीजन सद्दां उलयता तो मला पूण टॉवेल जो आसा न्ही टॉवेलाच्या पोंदाक साबू आशिल्लो तो निसरून पडलो सदां धिप्पा हाडलो ही हॅड अ फ्रॅक्चर ऑफ ह्युमरस आतां 4 म्हयने जाले तो काडटा आणि मोर दॅन 60% ऑफ एल्डरली पर्सन सकमिंग टू इंजुरीज इज अ फॉल कितें बाथरूम नंबर 1 आं स्लीप जालो मागीर नळ जर पोंदाक आसा आपटली तकली आं थंय हें जाता मागीर साबू पडलो काय ना साबू भायर सरता आसतना
पांय पुसता आसतना निसरून पडलो आं आनी वन्स यू फॉल यू हॅव इट मागीर तूं प्लास्टर हें तें आनी मागीर अशें जाता की ही कटकन व्हेल्ली जाल्यार बरी आशिल्ली आं 3 म्हयने ते हें घालूंक जाय रॉड घालूंक जाय आनी थंय यो वत हाड वत म्हणजे युअर लायफ इज इन डेंजर आं सदां उठून कितें करतलो पूण आवय बापायक पिडाय म्हणूंक जायना आं सो सेम थींग हॅपन when the elderly people develop especially right handed paralysis left handed paralysis आणि मागीर इश्यू ऑफ केअरटेकर येतात कितें आतां भुरग्यांनी आवय बापायचें काडपाचें काय केअरटेकराचें दवरचें दिस इज $1 million क्वेश्चन आं इट इज एक्झॅक्टली अपोजीट भुरग्यांक केअरटेकर दवरपाचो काय आवय बापायन नोकरी सोडून एकट्यान सॅक्रिफायस करप इट इज एज गूड एज दॅट सिच्युएशन केअरटेकर आसलो न्यू इश्यूज कम दे डोंट टेक केअर विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द केअरटेकर तांकां टीव्ही जाय मोबायल जाय आनी दे हॅव गॉट दॅट ओन सर्कल ऑफ वॉट्सॅप ग्रूप न्हीद घे तूं आं ल्हान भुरगीं आसले बेंगलोराक बी कितें जाता गुटका खाता न्ही तोय दुदान घालप आनी भुरगोय न्हिदता ही आं आनी नाव पीपल हॅव बिकम वायजर दे कीप CCTV आं ओन्ली देन इवन दुबय वचून टीव्हीचेर दवरतात ते CCTV सो दॅट दे नो वॉट इज गोईंग ऑन इन देअर ओन हाऊसहोल्ड सो दिस इज द प्रॉब्लेम ऑफ द एल्डरली आता आय एम फोकसिंग ऑन मेनली आमचे मेंदू आसा न्ही दिस इज द सायंटिफीक सिनियर सिटीजन्स इफ दे डू नॉट वॉन्ट टू गो टू डिमेन्शिया म्हणजे लॉस ऑफ मेमरी हां लॉस ऑफ मेमरी म्हणजे नॉर्मली आमचे मेंदवाक मिलियन्स ऑफ सेल्स आसा दे आर कॉल्ड न्यूरॉन दोतोर बरोबर न्ही मिलियन्स ऑफ स्टार्स पळय we have got as many neurons in the brain as we have in the stars इतले स्टार मेरून दाखय तेन्ना तुका सांगतलो की तुज्या मेंदवान इतले आसा म्हणून आं now the difference between the stars and our neurons is we are connected stars are not connected stars are individual sun is also star but स्वताची लाईट आसा they are self-made our neurons are not self-made we have got आता कशें इलेक्ट्रिकल मीटर आसा there is a connection of neurons आणि ताका म्हणटा आणि they are covered by wire जी आसता न्ही it is covered by that खंयचे इलेक्ट्रिकल येता न्ही मागीर ती कट करून आमी वायर काडटात वॉट हॅपन्स टू द एल्डरली ब्रेन द न्यूरॉन्स विच आर देअर दे आर नॉट गोइंग टू डाय बट तांची कनेक्शन जी आसा न्ही आतां एक वायर आसा ती चायनीज हाडल्या टंगस्टन वायर ती कट करून तुटता बल्ब गेलो ती जर कॉपर वायर हाडली इट लिव्स आं So copper wire is a more strength. So आमची कितें जालें our brain has got only Chinese connection. कळ्ळें so if you do not use our brain तूं आतां रिटायर जालो न्ही घरा कडेन बस you are not going to survive more than 6 months not because तुका खावपाक पिवपाक सगळें मेळटा you are socially disconnected आनी मागीर तूं भायर पासयेक गेलो न्ही दोतोर तुका खंय तरी पळयला मरे 6 म्हयने तूं दिश्टी पडना यू हॅव बिकम इररिलेवंट इन द सोसायटी पयलीं कितें आसा कोणी आयलो काय दोतोर गाडी खंय वता तूं तूं हांव हांगा वता ना ना खंय वता तूं सांग तुका सगळो बाजार फिरून तो परतो घरा कडेन पावयता नाव बिकॉज ऑफ युअर सोशल डिसकनेक्शन यू बिकम
इरिलेवंट. अरे कुशीक सर रे दोतोरा घरा हांगा गाडी पडपाची तुज्यो दिश्टी पडना तुका आयकूंक येना बिकॉज वी आर लुजींग ऑल दोज सेन्सीस बिकॉज ऑफ दॅट वी बिकम सोशली इरिलेवंट. आनी आमी जे सिनियर सिटीजन आमी कितें करप यू मेक ए डिसिजन दॅट आपूण कितें तरी करतलो. इट मे बी फायनान्स इट मे बी हे आतां हो गॅदरींग आसा आं यू एनकरेज ऑल द एल्डरली पीपल तुम्ही या खेळा. आणि इफ एल्डरली पीपल वन्स इन ए वीक चाय पे चर्चा म्हणून केल्या बरोबर हां इट इज नथिंग बट चाय पे चर्चा. यू सिट डावन इन द मॉर्निंग ऑर इन द इव्हिनिंग स्पेअर टाइम असा न्ही बसा यू हॅव यू फायट आउट तुम्ही झगडा आणि वेन यू गो यू शेक हँड अँड गो ॲज अ फ्रेंड. दॅट इज हॉलमार्क ऑफ द एल्डरली. फाल्यां मेळुया मरे. पयलीं हांव सांगता पॉलिटिकली कितें आशिल्लें पयलीं बाबू नायक आसतालो आनी सिकेर आसतालो दोगांयची एसेंब्लीन मारामारी आनी मागीर भायर सरतकच मागीर मेळ्ळा मांडवी हॉटेलांत मागीर मेळुया रे आं. सो पीपल वे थिंक हांगा एकामेकांक फोन पळयता थंय बसल्या बरोबर. सो दॅट शूड बी द एटिट्यूड ऑफ सिनियर सिटीजन. So there is no age. It is the age which is killing you. And so that's why you should be mindful. Mindful म्हणजे कितें आता I have told about neurons and त्यांचे कनेक्शन. ही कनेक्शन जाता न्ही थंय तुका शॉर्ट सर्किट जाता. बोट लागलें न्ही तर्र करून शॉक येता. सो एट दॅट एंड वी हॅव गॉट 5 न्यूरो हार्मोन. एक म्हणटा ते ताका सँडो म्हणल्यार यस फॉर सिरोटोनीन. सिरोटोनीन म्हणजे हे कनेक्शन तांचे द सिरोटीन एवरीबडी हॅज गॉट अ सिरोटोनीन इन द ब्लड. ते कनेक्शनाक जर सारकें आसा सिरोटोनीन सिक्रेटेड दॅट गिव्स यू गुड स्लीप दॅट गिव्स यू गुड एपेटायट एंड दॅट ऑल्सो गिव्स यू सेक्शुअली आसा न्ही you become active. So serotonin मागीर yes sendo म्हणटा ताका yes a is called acetylcholine. Acetylcholine is a neuromuscular. म्हणजे आता कोण म्हणटा कितें जॉईंट दुखता रे हां बिकॉज यू आर नॉट युज्युअल मसल्स. न्यूरोमस्क्युलर कंट्रोल by the brain is by acetylcholine. So that is secreted all over the brain. आणि त्या खातीर तुका चलूंक जाता वॉकिंग करपाक जाता धांवपाक जाता. सो दॅट इज कॉल्ड acetylcholine. SAN. मागीर देर इज समथींग लायक डोपामीन म्हणून आयकलां तुमी आं डोपा केलो म्हणटा तो. डोपामीन is a hormone that keeps you active. You are on the high alert and you are active in the society with your friends and that keeps you connected. So person who म्हणजे कोण उलयता हे करता different topics, so that is called dopamine that keeps you alive. And last one is oxytocin. Oxytocin आता कितें केलें in the especially in the Kalangut area, they have oxytocin snuff during that night parties that cost 10,000 rupees. 1 gram of oxytocin. They get and they can hear light. So that is disorganized. They can hear light and see music because of the effect of those oxytocin. And all the doctors know oxytocin is secreted at the time of delivery of a baby. And if the delivery does not occur in time, we give oxytocin drip to hurry up with the delivery. And then the mother smiles when she has got a normal. When the baby cries, the mother smiles. हांगा तुका भुरगे रडटा
because that baby is breathing. That is the sign of life. And mother also smiles. Baby cries and mother smiles. When you die, all cry. The person who died cannot even smile. So that is the like a Jawan Dilli Deni Asa. So we have to make maximum use of whatever nature has given us. So all these hormones, they keep us mind alive. And because of the neurohormones, we behave in a manner as we behave every day. आणि दुसरे म्हणजे कितें आसा, यन एक सँडो यन इज फॉर नो एपिनेफ्राइन और एड्रेनालिन. कोण म्हणटा न्ही आज रोड रेज, गाडी घेतली मारली फोडले, हा, दॅट इज कॉल्ड रोड रेज. दॅट इज कॉल्ड एड्रेनालिन रश. कितें आतां मोस्ट ऑफ द एक्सिडेंट वी सी ऑन द रोड्स, एवरीबडी इज नॉर्मल. आनी मागीर जेन्ना तूं म्हजे फुडें कसो येतलो, हां, देर इज ए रोड रेज, हां, आय कॅनॉट टॉलरेट यू. सो तो कितें करता, तुजे वयल्यान गाडी चडयतना डिवायडराचेर करता. दीस इज occurring in Goa day in and day out. Huh? And we are the people who are to be, we encourage alcohol, we encourage drugs, we encourage casino. And so त्यासाठी कोण पळयना. But this is the fallout of that. If you want revenue, you have to pay through the nose, and you have to also sacrifice your next to kin, next to your family members, for no fault ever. तू जर चलून येता, तुका पासे वयल्यान तू वारून काडटा. The poor lady goes सायडीच्यान वता, because you are going your side, you are attacked there. कित्याक ना, गाडी स्लीप जाली, ना जाल्यार मोबायल स्लीप जालो. आनी टू टेल यू दीस, मोबायल इज द किलर ऑफ द व्हेहिकलर एक्सिडेंट. हां, यू सी मोटरसायकल घालो असो एक धरता आनी अशें हातान धरता आनी दुसरो असो. हां, इट इज अ हॉरिबल सिच्युएशन. आनी इफ आय वॉज देर विथ गन पॉयंट, खंयच ताका मारून उडोवप. हां, because they are not only going to kill themselves, they are going to kill another so many people. Huh? So that's what I think America, मेळे कारण डाडा करून मारून उडयले, matter is over. Huh? मागीर बॉम्ब मारा. So what we have to do as an elderly person, we have to become road smart. तू चलून बसून गेल्यार you are not safe. पूण वाटे वयले तूं म्हणा, हांवें चक्कून मातसो हाणें हात केलो मरे, ताणें म्हजो ठोव केलो. आं, सो रोड स्मार्ट मीन यू हॅव टू बी मायंडफूल. आं, मायंडफूल म्हणजे कितें, यू शूड बी क्वायट अवेर फ्रॉम वेर यू आर लिवींग, वेर इज वॉट इज युअर डेस्टिनेशन, आनी एवरी मिनीट हॅज टू बी रिकॉर्डेड. जस्ट लायक आतां हो रिकॉर्ड करता, even if I smile, everything is recorded. Why we cannot record our own behavior? आता कोण आयलो, कोणाकडे तूं झगडी केली, हां, or you had difference of opinion, ताजो हँगओवर इट किल्स यू ऑन द वे. पळय ताका दाखयता हांव येवन, हां. सो रेज स्टार्ट्स लायक दॅट. नेवर टेक रेज ऑन द रोड्स एंड ऑल दॅट. घरा कडेन वच, च्या घे, बरो बस, and then you try to share. And always it is better that you take opinion from your own colleagues, friends. It may be the elderly, or it may be the anybody who is giving some opinion, accept it, and to follow it, it is up to you. So this is what the lifeline is. And आता anatomically आमकां दोन brain आसा. Anybody knows? So we have got right brain and left brain. Right from childhood, आमकां शिकयलां की we are supposed to use only left brain. The right brain is totally
म्हणजे it is not being used. The left brain is used for committing to memory and omitting on paper. आम्ही आता शिकता, पहिलीपासून शिकता, मॅट्रिक जाता, कॉलेज शिकता, but we have to supposed to write what is being taught in the school. तुझी तकली वापरू नका. आणि आतापासून कॉम्पोजिशन आहा न्ही, एकाच पेजीतूच बरोवपाचें. कितें 100 लायन जाले काय ना, यू आर नॉट सपोज टू रायट मोर दॅन वॉट इज रिक्वायर्ड. जाल्यार मार्क कट जाता. आं कमी बरयल्यारूय कट जाता आनी चडूय बरयल्यार कट जाता. जागोच ना न्ही, वन पेज. सो दॅट इज आय से कमिटींग टू मेमरी अँड वॉमिटींग ऑन पेपर. आता नीटान पण 99.94 this is the case of committing to memory and vomiting on paper. Huh? Because the pigeon holes are there. They tuck भरले काय ना 99.94. Huh? So eureka, the eureka never occurs. Only once in a million one time eureka occurred. म्हणून तांकां वयर इतले झाडाचेर चडयता. They don't know that this is the beginning of their life. Huh? And I am coming to that. 18 भुरगे, young adults, between the first NEET, म्हणजे cancelled NEET and one NEET, 21st June NEET, 18 students in the prime years have committed suicide. म्हणजे with one child, आवय बापूय almost they are about to commit suicide because they have spent lifetime investment. तांकां ट्रेनिंग करता, कोर्टाक धाडटा, 2 वर्सां तांकां शिकयता आनी वन पेपर, वन नीट पेपर तांकां नीट करून सोडटा. सो 18 स्टुडंट डायड आनी इवन गोवा वॉज नॉट एक्सेप्शन. वन ऑफ द चायल्ड ऑल्सो सकम टू दॅट नीट इफेक्ट. हांव म्हणटा नीट इफेक्ट. हां म्हणजे वॉट इज द फेट ऑफ दॅट पेरंट्स. It is a lifetime investment and overnight एक चलो आसा, एक चली आसा, they are no more. So parent म्हणटा आमी रावन फायदो कितें? आं I was living for her, I am living तो दोतोर जातलो. आं but so nowadays what counseling is more important. निताची भुरगीं येता न्ही, I am going for childhood because everybody is going through the same page. Because everybody has got grandchildren. They come for your opinion, they come for your advice. And one of the survey in Washington Post, अधिकारान सेतू बांदिल्लो न्ही. So right and left brain, the hallmark of the right and left, after 60 years of age, both the right and left brain setu banतात. I had told you that only left brain we are using in your education. After 55, 60 years, your right brain also amalgamate with the left brain. And दोन सेतू झाले काय ना. So your art, music, your writing skill, your other activities which are hidden, जे तुवें केन्ना तुजे लुप्त गुण आसा ते केन्ना तुवें दाखोवंक ना. दे जस्ट कम टू सर्वे बिकॉज दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ रायट ब्रेन. म्हाका बरीच गाणी म्हणपाक मेळटा पूण कोणूच अलाव करनाशिल्ले. सो वेन आय बिकम एल्डरली आय टेक इन म्युजीक, आय टेक इन अदर इंस्ट्रुमेंट्स, एनीथींग अदर देन द रुटीन. आनी देन यू गेट एंगेज. अरे आज म्हाका म्युजिकाची आसा, आज म्हाका रियाज करपाक जाय 5 उठून. हां whether it is Dr. Riaz करून जाय 1 hour you do it. आणि then you try to develop karaoke program कर. You do lot of activities where you are relevant. तुका कोणी अरे तू कित्याक येवना, दोतोर कित्याक येवना. आतां हो दोतोर आयला केपेंच्यान. हां why he has come all the way. हां that is the hallmark. म्हणजे आमची जी भूक आसा न्ही, human beings are hungry and thirsty. कितें आनी for
somebody giving good advice. People are waiting for good advice, and many times good advice only you get by the payment. That is the disaster of good or bad advice. Huh? So right and left brain असा न्ही दोन्ही amalgamate जाता आणि they have found that after 60 to 70 years you don't retire, but these are the prime years of life. 60 ते 70 वर्सां many people आधी आता रिटायर जातलो मला घरा बसून भजन करपाचें काय कितें हां आनी तिची कणकणी आयकोपाची बायलेची हां भायर सर रे हां सो नेवर put your down. You are between 62 years, 70 years. The watching Maji survey, 50 years of survey, they have found that these are the prime years of your life. म्हणजे up to 60 years, तुका ऑफिसान वचपाची गरज ना, तुका शाळेची घंटा लागना, हां यू आर युअर ओन. कितें तूं सकाळीं 8 उठ नाल्यार 5 उठ, हां यू डू युअर रुटीन आणि nobody cares for you. So then you have to care for yourself. आणि तेन्ना तुका कितें जाता की you start reading, you start going for literature, music, थोड्यांक तुका other नाटकाक वता or some program you join so many association clubs. There you try to share your feelings, share your emotions, आणि there you become relevant there. आणि मनशाची कितें जाता ह्युमन बीइंग टेंडन्सी इज डेट जें तुका you get, if you get a good returns, then you try to invest. तुका जर 10,000 जर घालून तुका जर 25% मेळटा, so anybody is going to, but now never fall prey to all these. जर तकली वापरली ते पैसे आलूचे हातून झाडांत लागना, हां they have to be invested and त्याची खूब हें आसा प्रोसेस आसा. सो इवन इफ यू गॉट फिक्स्ड डिपॉझिट नेवर फॉल प्रे टू ह्या आसा न्ही एक खाऊन गेले तुजे, हां यू आर लेफ्ट वीथ बिकॉज वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स ऑफ अकाउंट नांव सांगना हांगा, he invested almost crore, and then one fine day liquidation सगळे गेले. He has lost everything, and within 1 year he became he died, not because he did not, he had more money. म्हणून कितें करा, you save it. Nobody is going to die because of lack of money, and nobody is going to die because you have got too much of money. शेवट कितें आसा, तुजो 5 bedroom फ्लॅट आसूं, एक बेडूच तुका पुरो, हां एक बेड तुका न्हिदपाक, एक टॉयलेट, सो दॅट इज इनफ. ताची तयारी करपाची, बाकीचें तुका हें लागना. सो big money is not going to save you. If you have got good friends, you have got well-wishers, they are going to help you out. And if suppose तू जर 10th मुडान आसा, you call out your friend, अरे अशें जालें, think बरोबर म्हाज्यानी हाजेनी पास जाल्लें, I got it out. So that is the sharing. हांव आनी प्रभू I speak for 1.5 to 2 hours. म्हणजे नांव आतां ताणें कॅल्क्युलेट केलां 5 lakh काय crore जाले, हां words, and not a single pi is exchanged between both of us. Huh? That is like the richness which you get by communication outweighs your intelligence and all that. You don't need intelligent people, but we have to have people working in an intelligent way. Then you come to logical conclusion. Lastly, I have got now one basket I will share with many of you. Huh? There is something like
बास्केट. हां, बास्केट म्हणजे दिस इज लायक ए इमेजिनरी बास्केट. आता तूं कितले पळय, नाव देर इज लॉट ऑफ म्हणजे तूं अमेरिकेक वचून आयलो पळया, एक बास्केटान हाऊ मेनी कंट्रीज यू हॅव विजिटेड? 1 2 3 4 5. हां, मागीर दुसरो म्हणटा ना म्हणजे 7 जाल्यो रे. एक इंडिये भायर. आं, कितें आतां हे फावटी ऑल्टरनेट कितें आसा? इंडिये. आं, सो आर यू गोईंग टू शो दॅट यू आर रीच? आं, वॉट यू अचीव्ड? इट इज लायक उंदीर कितें करता, सगळें जग पळोवन येता. तो इतले वर्सां बोटीरूच आहा, तांदूळ आनी गंव खावन रावता. तो म्हणटा सगळें जग आपूण फिरून आयलो. आं, इट शूड नॉट बी ए केस. You go to one country, go study it religiously. You are not supposed to go into the competition for going for 10 countries. Huh? बाकीचे आसा न्ही, you take care of yourself. Because आता रेट म्हणजे कितें आसा, I will share with you, the basket is full. कोण म्हणटा कितें तो माराथॉनाक गेल्लो मरे, तो खंय वयर पावलो. हां, आनी कोण लडाखाक गेलो, एनफिल्ड घेवन गेलो. हां, वयर पेवलो. तूं गेलो जाल्यार तूं पावलो सकयल. हां, सो यू कॅनॉट, डोंट गो इन टू कॉम्पिटिशन. कोण लडाखाक गेलो, कोण माराथॉनाक गेलो, कोण आनी खंय गेलो. सी युअर ओन पोटेन्शियल आनी वॉट यू कॅन डू, वॉट यू कॅनॉट डू. यू आर द बेस्ट जज. Nobody can judge you unless you yourself judge yourself. म्हणून don't go into that range of कितले कंट्री गेलो, कितले मेडल मेळ्ळे. ऑल दीस मेडल्स हे फक्त उजो घालपाचे मागीर करनार. आं, वॉट इज द यूज ऑफ दॅट मेडल्स? आं, म्हजे कडेन इतले सर्टिफिकेट पडिल्ले आहा, तूं कितें करतलो? पुसपाक आनी दिवपाकूच पुरो त्यो. आं, आनीक युअर चिल्ड्रन आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दॅट. ते अमेरिकेक आसतात, ते कितें करपाक त्यो? आं, आय विल टेल यू स्मॉल स्टोरी. वॉट वी आर गोईंग थ्रू. वन एल्डरली फेलो इन मुंबय, ताजे चला आनी दे आर इन अमेरिका, कळ्ळें. आनी ताजी बायल मेली. ऑल द प्रॉब्लेम स्टार्ट वेन अदर पार्टनर आणि स्पेशली द फिमेल पार्टनर इज नो मोर. ताणें कितें केलें, ही वेंट टू दॅट मसण भूमी खंय मुंबय ती खंय आसा ती इलेक्ट्रिकल हें करता तें. आं, आं, थंय गेलो. 5 वर्सां पयलींच ताणें कितें केलें, म्हणजे रिसीट काड, 50,000 रुपीज घे. आं, तो म्हणटा तूं जितो आसा मरे. जितो आसा जाल्यार पयशे आतां कित्याक भरता? इज देर एनी प्रोविजन न भरपाचे? हांव चिंतो आसा, मागीर भुरगो तें भरना जाल्यार मागीर म्हजी बॉडी दवरतलो तूं? सो ताणें कितें केलें, 50,000ची रिसीट हाडली, दवरली. आं, आफ्टर 4-5 years his son came for the funeral. आणि तो सूट बीट घेवन येयला. He has come from New York directly बापाचे मडे पळोवपाक. आं, सो बाय द टायम ही वेंट देर, ताणें कितें केलें, विभूत दिली. इट वॉज ऑलरेडी इलेक्ट्रोटेड. थंय तुका दे कॅनॉट वेट फॉर फादर एंड समबडी. ही तुजी विभूत म्हणजे हांव म्हणटा सारें. आं, आनी वो म्हाका 5ची फ्लायट आसा, आय एम गोईंग बॅक टू न्यू यॉर्क. आं, आय एम व्हेरी बिजी पर्सन. सो तो विभूत घे मरे. आनी ही वेंट टू द कावंटर. हाऊ मच इज द जीपे केल्यार जाता पळया. ही वेंट देर, कितले पे डॉलर्सान पे करूं कशें. इट ऑलरेडी युअर फादर हॅड ऑलरेडी पेड वेन ही वॉज अलायव. आं, इन फॅक्ट वी आर सपोज टू पे यू इंट्रस्ट. 5 वर्साचो इंट्रस्ट जाल्यार व्हर तूं. ताणें सांगलें तुमकां टीप दवरा, पूण आय वॉन्ट ए सर्टिफिकेट दॅट आय हॅव अटेंडेड. पळय आतां
म्हणजे टाकाऊतून टिकाऊ. द कंपनी इज गोइंग टू रिएम्बर टू अँड फ्रो फ्लाइट टू न्यूयॉर्क with this certificate. Huh? So we should not go to this extent where our own next to the kin look at you as one of the human beings. म्हणजे this is a very emotional आणि we are not far off because we are far off from our children. प्रत्येकाचे कोण नाले कोण बाहेरचा ह्या आसा but they have their own personal problems. कोण बाहेर आसा म्हणजे हो बरो फलगा मारता आसतलो. नो, they cannot live peacefully there. We are peaceful animals here in Goa. Huh? आमकां हुस्को ना काय ना खा जेव आणि nobody is going to question you. There you have to be comparable, you have to be innovative, you have to change. आणि their stress is completely different. आणि मागीर कितें जाता की I was talking about having an issue. पयलीं कितें आशिल्लें, शिकलो, पास जालो, जॉब मेळ्ळो, लग्न जालो, भुरगीं जालीं. सो दिस वॉज सो सिंपल वे ऑफ लिविंग. नाव देर इज अ पॅराडायम शिफ्ट. तो म्हणटा 10 वर्सां लग्न जालें, भुरगें आजून आमी जग पळोवना मरे. हांकां घर ना दार ना. वी हॅव टू होल वर्ल्ड वी हॅव टू कॉन्कर. आणि बाय द टायम they feel like having one child, they are 35, 40, either they get children who are not normal or they have to do surrogate. आणि बाकीचे सगळे surrogate mother, surrogate, because ते म्हणटा कितें आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जायना. Nowadays, why even China, they are encouraging family planning because their graph is going down. So that is what the problem faced by the elderly. And lastly, I will give a one take home message. Take home message means it is a simple. Now I am treating mental. So you use mental, mental, to treat your mental, mean to distress you. Like in mental, yam stand for meditation. Yam is for meditation, yoga, pranayam, shavasana, all those योगी आमचा रामदेव कितें करता तो फूक फूक आनी कितें करता तो. You sit in front of them and you start doing all the asanas. So that is yam for meditation. E for exercise. So meditation then you do exercise. Exercise means like some people are late. तो मागीर गेल्या जाता, सांजचो गेल्या जाता, बट लीव होम ऑनरेबली. वाजवून वचू नका. बिकॉज यू हॅव टू यूज दॅट वॉकिंग इज ए पार्ट अँड पार्सल ऑफ माय लाईफ. सो आणि वन्स यू वॉक, यू मीट युअर फ्रेंड्स, कलिग्स, वेल विशर. बरें ते च्या घेऊया रे. च्या घेतले बरोबर, चाय पे चर्चा केली, यू गो बॅक. So at the end of the day, you feel that you are relieved. So yam E, yan for. Now I think 50% of these elderly people have got diabetes. So yan is say no. Here no is a positive word. खंय च्या दिली की तुका बिन साखर च्या ना उदक दिला आता. No sugar. Say no to sugar. आणि Goa has become sugar capital. संजीवनी बंद झाले ते बरं झाले. Because no sugar is grown in Goa. संजीवनी कारखाना बंद आसा. So that is mind that sugar
If everybody avoids sugar, there is nothing like it. कित्याक आणि इन गोवा शुगर इज द नेक्स्ट किलर. आणि ताजे जर दोतोर सांगतालो दोतोर हेजो सांगतालो शुगर ऑलमोस्ट हाफ इज पेशंट्स आर शुगर रिलेटेड. आयदर प्रेशर, डायबिटीज, किडनीज आणि ऑल ऑर्गन राईट फ्रॉम हेड टू टो इन्क्लुडिंग युअर लेग्स. आता 75% ऑफ द पीपल चलूंक जायना रे, उबो रावपाक जायना रे. आणि आय एम अफ्रेड, हांवें तुमकां सांगलें न्ही, एका पांयान उबे रावन दाखया. कितले एका पांयान उबे रावन दाखयतले म्हाका? आतां जे 50 जाण आसा, आय चॅलेंज at least 50% should show that I can stand one leg. That is the challenging. Even I cannot stand one leg. दोन पायांचे आसा. So if that is the attitude where we are going, we are not animals, we are not quadrupeds. मनीस जाल्या, we are a rational human being. आणि आमकां दोन पायांनी तर चलपाक जायना, एका पांयान उबो रावपाक जायना. जाल्यार दॅट इज गुड. सो प्रॅक्टीस ऑफ यू स्टँड, वणटीक उबो रावन एका पांयान उबो रावा. पडूंक मात दिवं नाका, नाजाल्यार म्हण दोतोरान सांगलें उबो मरे पांय मोडलो नाजाल्यार तकली फुटली म्हणून. सो स्टँडींग ऑन वन लेग इम्प्रूव्ह युअर ब्रेन. ब्रेन म्हणजे आमचे कडेन वी हॅव गॉट इन अवर इयर बॅलन्सींग सिस्टीम आसा. कितें आनी जशें जशें वय जाता न्ही तें कळमेता. कितें टू कीप इट इन एक्टीव मोड ऑर इट इज कॉल्ड चिमनी स्विपींग. चिमनी स्विपींग म्हणून कोणें आयकलां? पयलीं आमकां लापयांव आसताले, आनी लापयांव रातचे ते काळखान दवरताले खेड्यांनी बी. आनी मागीर रातचे ते ती सूत आसताली ताका, रातचे ते लापयांव पुसप आनी मागीर ब्रायट लायट येता. सेम थिंग हॅपन्स इन युअर ब्रेन. तूं जर लापयांव जर चालूच दवरलो जाल्यार सगळो काळोख जालो. सो हू इज गोइंग टू क्लीन दॅट? So to clean that soot, we have to be socially active. The treatment is make your friend, talk to the colleague, and you talk anything on the earth. There are right from Obama till itle issues asa ki there is nothing like right and wrong. Because even Obama does not know when he speaks right, he is on the left. And when he is on the left, he speaks right. So he is neither right, neither wrong. But जो जीता है वही सिकंदर. That's why he is dominating. So आम्ही किती करब? We have to see our strength, and we have to see also what is our weakness. So I have said M for meditation, E for exercise, N for say no. आता अल्कोहल, सो इट इज ऑल्सो इन्क्लुडिंग. नाजाल्यार बसया रे, बसया शब्द म्हणजे कितें? च्याक बसया न्ही, आतां गेम आसा न्ही, आज रातचे बसया न्ही, फायनल पळोवया. ऑलमोस्ट हाफ द गोवा विल बी फ्लडेड विथ अल्कोहल टुनाइट. प्रत्येक बार जावं, प्रत्येक wherever there are screens, all screen asa Kalamgut, all over Goa, the alcohol will flow like a पावस पासून पडना पण ताज्यानी चड पावस पडटलो हांगा. So there will be cloud burst of alcohol in Goa tonight. The whole Goa will be, because football final asa. So say no to drugs, say no to alcohol, say no to, suppose आता म्हणटा I have added going to casino. कितें या रे तूं वच रे, पयशे हांव फारीक करता रे. सो हांव दिता तुका 1 लाख गेले काय ना, तुजे वचूंक ना न्ही. दुसऱ्याचो कितें? अरे आतां 10 लाख मेळ्ळा मरे.
ताका कळनासतना तूं वता आनी ह्युमन टेंडन्सी मटक्याक जर तुका 2 रुपया घालून जर 1,000 मेळटा, तो 1,000 आनी 8 दिसांनी तेच घालता, 8,000 मेळटा. आं आनी एक दीस सत्यानाश, झिरो. सो ह्युमन टेंडन्सी, वन हू गेट in return, people feel like doing it again and again. All bad habits, they have got addiction. Drugs जावं, alcohol जावं, आणि alcohol. तुका दिसता की I have won the world. It provocates the desire, but takes away the performance. हां, घराकडे येतकच तू ठार पडटा, जेवण बिवण सगळें सोडटा. That is what happens because we have been seeing alcoholic people right day in and day out. And now, because of plenty, people have gone for spurious alcohol. Normal alcohol जालें daily तुका धरता बॉटलीचेर, एक ट्रक भर धरलें spurious alcohol, and that is going to cause blindness. At least हांगा गोंयान पावना. Moment that ethyl alcohol न्ही, ethyl alcohol जर normal हातून पडलें, you become blind in both eyes. That's what happens in Bihar. खूप ट्रेजेडी आणि कितें ट्रेजेडी म्हणटा तेतून. सो वी आर नॉट दॅट वे. आमी रेस्पेतान पिता, गोंयकार म्हणटा तेतून. सो दॅट इज वॉट आमी आमची फाट हें करता पिता. आमचें पिवप कितें काल्स भरून. काल्स म्हणटा केन्नाच पळोवना हांवें. वॉट इज काल्स? सो इतलेशेच घेवप आनी ग्लास परतो दवरप. नथींग म्हण नथींग लेस. बट even yield an inch and it is going to cover a mile. You start with, आणि जर 5 जण मदो घे रे, तुझो घे रे. So yield an inch and it is going to cover a mile. And once he goes, you finish your full bottle. To make up for the lost time. So mental means M for meditation, E for exercise, N for say no. Say no to drugs, alcohol, all your bed. And number 1 will be no to sugar. Then I am coming to MENT. T is talking. Talking cure म्हणटा न्ही. Many of the patients दोतोर येदो पळयता 40-50 पळयता. 90% do not need any treatment. 5 बोडकां आसा न्ही, they are really the people who need treatment. But ताणें हात लायलो न्ही, ताणें सांगलें कांय ना म्हणून. इज क्युअर्ड. आनी ही टॅबलेट घे मरे, सादी कॅल्शियम टॅबलेट दी. आय हॅड अ पेशंट, कसली गुळी घे म्हाका न्हीद पडना. हांवें कितें केली, क्रोसीन घेतली आनी ही घे दाखयता. ही फोडून दाखयली. आनी ते गाडयेन आपलो इतलो न्हिदलो जाणा तूं. मागीर ताका सांगलें क्रोसीन दिल्यार फाल्यां म्हणटलो मजी मारतलो बुजतो. बट वॉट एवर यू डिलिव्हर, आतां कशें यू गो टू द टेम्पल आनी तूं तीर्थ घेता, you take that respectfully because that has got, it is not only prayers that gives you reincarnation, नवीन life येता आणि you take 2-3 drops. So that is what talking cures. Talking cures म्हणजे my mentor was Sigmund Freud म्हणून कोणी ऐकला? Sigmund Freud is the father of psychoanalysis. And आमच्या हॉस्पिटलात he had 24 volumes. 24 volumes, each volume is 4,000 pages. And each volume is on one patient where he did psychoanalysis. And I was lucky to have all those volumes in our library.
आणि ऑलमोस्ट 50% आय हॅव गॉन थ्रू. एक हजार 2,000 पाना. इट इज लाईक one case at a time. And what is psychoanalysis? Psychoanalysis means you try to vent out your feelings, you try to vent out your emotions, but the doctor is not in front. He stands behind the couch. And तो उलयत रावता मरे. And with that, many of the paralysis patients have been cured. Huh? Just like I was just going to Abeda Faria. Anybody knows who is Abeda Faria in Goa? Huh? Tado, huh? So, his statue is in the near the old secretariat. But 50% of the people do not know what those black statues are. आम्ही सर्वे केली तो काळे घाला तर कोण आणि आणि कोण चतुर्ली आहा ते कोण हा हा तर ऑल द पीपल ऑन द अर्थ ते सेल्फी घेता न्यूली वेड कपल they take selfie. आम्ही त्याला कोणाकडून सेल्फी घेता ना नो तो they are the best lovers in the world. हा म्हणजे it is like a Donna Paola. हा it is not Donna Paola. He is Abeda Faria, the world-known hypnotist, and he is treating a hysterical girl. ताका दवरला and he is trying to hypnotize her. But everybody has got his own opinion. I had a selfie with the one. So people do not know what is it. Goa is such a rich in culture and heritage, and आमकाच खबर ना की what we are seeing. So besides that, talking झाले MENT आणि AL उरले. What is A? A म्हणजे you have to have penance, पश्चाताप म्हणतात ते. Acceptance. So हांव काळो कित्याक हांव गोरो कित्याक जावना आनी ताचेर कावळा म्हणे मी काळा बगळा सुंदर आहे बगळा सफेद काळा कावळा मी कावळा म्हणतो मला बगळाच व्हायला पाहिजे यू कॅनॉट डू इट नाही यू आर मेड फॉर दॅट you are so acceptance. You accept in whatever way you are. You may be staying in a hut. You accept this is how I am going to stay. You accept that you are in a 5-star hotel. You accept. So accepting as and where is the basis. I saw there is a Tare Jamin Pe brain Ashile. In where that autistic child, retarded child, that song is there. मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? So why that this thing is? It is not. You cannot write him off. These autistic or retarded children, they are called idiot 7. Anybody know what is idiot 7? These are specially God-given gift. He can tell phone number of another number of all the gadi atani phonawailan kata this is the so and so car, this is the number of the car. So these are called idiot 7. God has given them another sense by which they can find out just by the hearing the footsteps. Amukaila and timing, everything, they can have that food. So they are called idiot 7. And so prayachit or acceptance that I am why like this. Never repent. Devan tuka kyala mani. You always praise the Lord that God had made me like this. And God has also made me to do something in the life. If I can do something in somebody one's life,
One life saved many lives. So that is what acceptance. And lastly, Mental. Yell is the laughter. Huh? There are laughter clubs like a going on like mushroom, especially elderly असताना प्रत्येकडे laughter club असतात. Huh? And then you sit together in the morning after you have morning walk. 4-5 जण एक झाले, we will have a laughter. So we try to laugh. We laugh voraciously. आणि आम्ही आफ्टर लाफिंग ॲक्च्युअली आमचा जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस आशिल्लो डायरेक्टर ऑफ अकाउंट पांडुरंग संकवाळकार ही हॅड एक लाफ्टर क्लब इन मिरामार आणि सारखे 25-30-40 सगळे एक जावन सकाळी 6 सुमार दे टू लाफ फ्रॉम देअर आर्स व्हॉट आय कॉल इट. सो such was the laughter. And once you laugh it out, आमचे ब्रेन इज सो सेन्सिटिव्ह. म्हणजे ब्रेन किती तरी बरें केलां आसतलें. हसता दिसभर कित्याक हसता हो, कितें तरी बरें केलां आसतलें. यू डोंट लाफ सच ए वोरेसियसली. सो द ब्रेन ऑल्सो गेट करप्टेड. हसलो म्हणजे कितें तरी बरें आसतलें. आनी दॅट स्मायल इज पर्कोलेटेड एट युअर हार्ट. आणि बायल म्हणटा आज हसता कित्याक कितें. सो दॅट इज द हॉलमार्क. दे स्मायल. समथींग गुड मस्ट हॅव हॅपन. नथिंग हॅज हॅपन. ही हॅज ओनली जॉईन दॅट लाफ्टर क्लब. अँड देन ही सेड यू ऑल्सो शेअर. हांव एकटें कितें करूं. यू लूक एट द मिरर, स्मायल, लाफ एट द मिरर. द मिरर इज गोइंग टू स्माईल एट यू. इफ नोबडी इज देअर, you make your mirror partner and you laugh at the mirror. So there are ways and means. Only we have to find out somebody has to bail the cat. So on the specific issues, I did not highlight the specific issues. There are so many boiling issues related to your physical health and all that. I was just concentrating on be happy and happiness hormone. So happiness is something you have to inculcate. Happiness hormone is not available in any mall in Goa. So how to create a happiness hormone is by your good behavior. There was one nice story in New York. One class teacher, she had carried such a bunch of books and she was crossing the street. इतले books रे. आणि there is a highway 200-300 स्पीडीचेर आसता गाडये. आणि मोमेंट यू स्टॉप इट, यू आर गॉन. जे कितें जालें, बुक्स सगळे पडले. आणि देर वॉज अ पॅनीक बटन. सामकें म्हणजे सायरन आयलो सगळ्याक. ऑन हायवे यू कॅनॉट थ्रो द बुक्स. सो after that, one of the philanthropists, दोतोर आयलो आणि ही कलेक्टेड ऑल द बुक्स. आणि बांदले सायडीक व्हेले तिका आणि सांगले इतले तूं घेवं नाका, 4 कर आणि हें कर. दीस इज हाव यू टू केअर. नाव whose happiness hormone has increased? The person on the streets has given help to a teacher. Neither teacher knows him nor vice versa. तो म्हणटा कितें, आज आपणे घरा कडेन बायलेक आपणे इतलें सुंदर काम केलें न्ही, ते म्हणजे तुजें देव बरें करूं, तुजें भुरगेपणां. सो दोज सॉर्ट ऑफ गुडवील आनी आशिर्वाद म्हणटा न्ही, ते आमकां आतां वी हॅव टू गेट आशिर्वाद फ्रॉम ऑल दीज पीपल. आनी हाव यू गेट इट? नो मनी इज गोइंग टू गिव यू आशिर्वाद. पयशे दिले यू फॉरगेट. So thank you all for having patient listening.